म्हणजे रस्त्याची दैनंदिन परिस्थिती झाली आहे. गाडयांक वाट सुटना केल्ले रस्ते तू PWD विचारून गेले ते म्हणटा लाईट डिपार्टमेंटाक विचारा, लाईट म्हणटा विचारून गेले ते म्हणटा PWD विचारा. केबल घातल्या एकार 1 2 3 रस्त्याची केली चाळण सगळी हांगासर लोकांक येवंक गावना वचोंक गावना. बरें आमचो आमदार आसा तेजे काय लक्ष दिना. तांच्यानी 2 केली, एक म्हाका दिसता पायपलायनीचे आसतले आनी दुसरे केबलाचे आसतले. ते केबलाचे आनी पायपलायनीचे केल्ल्या कारणान तो रस्तो जवळ 2 मिटरापेक्षा चड रस्तो पाड झाला. सगळोच रस्तो आतां 2 मिटर उरला. तो 4 महिने जावन गेले. आता पावसात तर वाटत आणि कांयच करिना. आमदार सांगता रस्ते सक्तीचे सगळे चकचकीत आहा म्हणून. ते आमदाराक मातशें इतकें रिक्वेस्ट करता नव्या बस स्टँडा पासून दाबोसातल्या पुला मेरेन एक वलत मारचें आणि कशी दैनंदिन परिस्थिती रस्त्याची ती मातशी 10-15 गांव आसा. रद्द जातात न्हू, गाडी भायर घालूंक मेळना न्हू रे. मागीर ते रावचें पडटा. बस बी येयल्या जाल्यार रावचें पडटा. गाडी मुंगारता न्हू, फाटले कस्टमर आतां पडल्या जाल्यार मागीर जबाबदार आमची न्हू. कस्टमराचो पडलो कितले म्हयने जाले रस्त्याची परिस्थिती जाता? कितले म्हयने जाले? एका 2-3 महिने आता किमान मरे खणला ते अजून जायना मरे ते रस्तो काय गाडी गाच करून फुडले चॉकअप करता. फाटर कोण बसता ते बी प्रॉब्लेम जाता न्हू. सारको ना म्हणून आता शॉपार बीन अशी लोक रावतले जाल्यार ते ब्लॉक जाता रस्तो न्हू. गाडयो खूब येता. एकलो कोण रावलो वतालो ब्लॉक जाल्या खातीर कस्टमर सुद्दां सारके येयना. मातशें जर रस्तो सारको जाल्लो जाल्यार आमकां बरें पडटा आसलेलें. जेन्ना आतां शॉप घातलें तेन्नाच्यान अशें रस्तो सगळो पाड जाला. गिमान असो केल्लो. आतां हेज्यान पयलीं जर गिमानच सारको केल्लो पावसा पयलीं जाल्यार कांय प्रॉब्लेम जावचें नासलेलें. आतां कोणी आतां काम बावडो आपलं काम ना म्हणून शॉप सांबाळटा तेजे कितें पोटाचें आसता न्हू. कोण कस्टमरच जर असो रस्तो पाड आसा म्हणून जर कस्टमरच येयना जाल्यार कितें आमकां लॉस न्हू तो. सत्तरी वाठारांतल्या वाळपय हांगा वाळपय सिटींतल्यान जवळपास 1 किलोमिटर आयल्या परत वेळसा गांव लागता. वेळसा गांवांतलो जो मेन रस्तो आसा तो कनेक्ट जाता नगरगांव पंचायतींतल्या एक 10-15 गांवांक. आणि आता फोनकॉल पडलेले आसा ते अजून त्यांच्यानी रिपेरिंग केलेली ना. आम्ही ज्यांना विचारणा केली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन ते सांगता की PWD ते रिपेअर करतले म्हणून. जेन्ना आमी PWD विचारले ते म्हणटा की सध्या टेंडरिंग प्रोसेस चालू आसा, पावसा परतूच कितें जावपाक शकता. प्रुडंटा खातीर सत्तरीच्यान रुपेश रावत.